भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान खूब लांब आनी आयचो संदेश एकदम सोबीत. वच आनी तळयेन दू हो आयचो विशय. आनी आमी आयकलां सुरवातेक तावन कुड्डेपणा विशीं. सुरवातेक आमी म्हणलां केन्ना ना जाल्यार केन्ना आमी कुड्डी कशीं जाल्या वो आमकां दिसती पडना, आमी काळोखान पडल्या. आनी काळोखान पडटा तेन्ना कितें जाता तें आमकां सगल्यांक खबर आसा, ताचेर चड सांगपाक गरज ना. तर भाव भयणीनो, आयज हें लांब शुभ वर्तमान आसा ताचेर एक बरीशी नदर मारुया आनी हें कुड्डेपण जें आसा तें समजून घेवया. एक गीत आसा इंग्लिशींतल्यान. ओपन दी आयज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड, ओपन दी आयज ऑफ माय हार्ट, आय वॉन्ट टू सी यू, आय वॉन्ट टू सी यू. भाव भयणीनो, ह्या गितान हीं उतरां आसात तीं कुड्ड्याचीं. आनी हो कुड्डो पळयोवंक सोदता आनी पळयोवंक सोदता देखून मागता. कोणा लागीं मागता? जाच्यान आपणाक बरो करूंक जाता ताचे लागीं मागता. ह्या गितान जो कुड्डो मागता तो आपले काळजाचे दोळे उगड म्हूण मागता, आपले ओत्मीक दोळे उगड म्हूण मागता. आयज शुभ वर्तमानान कितले कुड्डे आमकां मेळ्ळ्यात? कितल्या कुड्ड्यांची खबर तुमी आयकल्या? जेजून कुड्ड्याक बरो केला. कितले कुड्डे आसले? कोण म्हणटा अशें, कोण म्हणटा अशें, कोण म्हणटा अशें. ओके, एक कुड्डो जाच्या दोळ्यांक जेजून लुती उडोवन माती कालयली आनी कालयल्ली माती ताच्या दोळ्याक लायिल्ली आनी दोळ्यांची इस्त फिजिकल सायट दिल्ली तो एकलो. ताचे बरोबर आनीक दुसरे कुड्डे शुभ वर्तमानान आयज आमकां दिसती पडटा अशें दिसता म्हाका. जेजूचे शीस आसले ते कुड्डे, जेजूचे शीस नेणारपणाच्या कुड्डेपणान आसात हें आमकां दिसती पडटा. कित्याक जेन्ना हो कुड्डो जेजू लागीं मागता आनी जेजून ताचेर नदर घाली तेन्ना तांचो प्रश्न, जेजू ते कोणाच्या पातकाक लागून कुड्डो जाला तो? ताच्याच पातकाक लागून? जल्माचो कुड्डो ताचेंच पातक जावपाक जायना. तरी पूण हे शीस ताचे लागीं विचारता. वो ताच्या आवय बापायच्या कुड्डेपणाक लागून? नेणारपणाचें कुड्डेपण शिसांचेर आसा. मागीर दुसरे आसात मुखार फारिजेव आसात ते. हे फारिजेव आसात तांणी जायते फावटी आयकलां जेजूची खबर, जेजूची ओचोरयाय तांणी आयकल्यात. जेजून मिलाग्री केल्यात जावं सोनवारा दिसाक आनी दुसऱ्या दिसाक त्योय तांकां खबर आसा. आनी जेजू आपूण देवाचो पूत म्हणटा हेंय तांणी आयकलां. पूण खेरीत भाशेन पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसतनाय तांणी तें वाचलां आसतनाय भावार्थाचें कुड्डेपण ह्या फारिजेवांचेर आयिल्लें आसा. आनी ह्या भावार्थाक ते कशेंच जागे जायना. जेजू अभिषेक, जेजू देवाचो पूत संवसारांत आयला तो होच हें मानून घेवंक तांणी आपणाचेंच मन घट्ट केलां आनी आपणाचें काळीज कुड्डें केलां. ह्या पासत तांकांय दिसती पडना. कुड्ड्याची आवय बापूय आसात तीं आसात. कुड्ड्याची आवय बापूय आसात तांकां ह्या फारिजेवांनी आपोवन हाडलीं आनी तांचे कडेन विचारलें, जल्मान कुड्डो आसलो न्हू तो तुमचो पूत न्हू? आनी आवय बापायन म्हणलां, ओय तो आमचो पूत मानून घेतलें. ओय तो जल्मान तावन कुड्डो, पूण आतां ताका कोणें बरो केला, ताका इस्त कोणें दिली ती आमकां खबर ना. आमी नकळो. ती नकळो जावची ना, कित्याक पुतान सांगलां तें घडये तांच्यान म्हणूंक जातलें. पूण पवित्र पुस्तक जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान आमकां सरळ सांगून दिता ह्या आवय बापायन कित्याक म्हणलें आमी नकळो. कित्याक तीं ह्या जुदेवांक भियेतालीं आनी भियेतालीं देखून जें कितें सोत आसलें तें तांणी सांगूंक ना. जाबाब सोंपो, आमकां खबर ना, वी डोंट नो. आनी आमकां खबर ना म्हणटा तेन्ना दुसरोय भाग तांणी म्हणला, ताका दिसती पडटा ताका विचारात. आतां ताका आपली पिराय आसा, तो भुरगो ना. दुसरो भाग आसा तो सारको आसा तांचो. पूण पयलो भाग आमी नकळो म्हणटा तीं ही भिरांतीच्या कुड्डेपणाक सांपडलेलीं ह्या कुड्ड्याची आवय बापूय. तशेंच आनीक थोडोसो लोक आसा
तांणी ताका विचारलें, तांच्यान मानून घेवपाक जायनासलें. वच न्हू तो जो कुड्डो भीक मागतालो. जाल्यार थोड्यांनी म्हणलें वय वच तो. आतां कसो पळयता? जाल्यार थोड्यांनी म्हणलें ना, तो न्हू तो, ताचेच भाशेन दुसरो ट्विन्स आसतलो, जवळो आसतलो, ताचेच भाशेन दिसता तो. तांचेंय कुड्डेपण. जेजू जें कितें कोत्ता तें जाणा आसतनाय आनी ताच्यो चुकी काडपाक, कित्याक सोनवारा दिसाक ताणें ह्या कुड्ड्याक बरो केल्लो देखून आतां ताचेर झगडटात ते कोण? कोणाक कंप्लेन करपाक जाय? ताका सोदूंक भोंवतात, धरूंक भोंवतात ते फारिजेव, जुदेव आसत ते. जाल्यार हे जुदेव लोक ह्या फारिजेवांशी ताका व्हरतात. सोनवारा दिसा ताका बरो केला चवकशी करपाक. तांचेरूय हें असलें कुड्डेपण आयलां पदवेचें. कित्याक हे फारिजेव जे आसात तांच्या हातान पदवी आसा. भाव भयणीनो, हेंच जरी तर आयज आमी आमच्या जिविताक लायलें जाल्यार हातूंतल्यान आयज आमच्यान जायतें काडपाक जाता, समजून घेवपाक आमचेर कसलें कुड्डेपण आयिल्लें आसा. आमी हांगा आसा ती कोण कुड्डी न्हू. दिसती पडटा तुमकां? कितले बोटां आसात? कितलीं आहा? 5. सारकें. म्हणटच तुमी कोणूच कुड्डी न्हू, तुमकां दिसती पडटा. भाव भयणीनो, आमच्या दोळ्यांनी आमकां दिसती पडटा आसतनाय आयज आमचे मदें हांगासर जायतीं कुड्डी बसलेलीं आसात. दिसती पडोन दिसती पडना तसलीं, मौन आसोन समजना तसलीं, काळीज आसोन कसलींच इमोशन्स ना तसलीं, ओ मुद्दम घोट करून दवरलेलीं, आय डोंट नो, आमकां खबर ना म्हणटा तसलीं. ह्या दिसांनी एक इन्सिडेंट जो घडटा आमच्या गोंयांत, आरोसी कॉपेल जें आसा थंयसर डबल ट्रॅकिंगा विशीं तुमी सगळीं जाणा आसतलीं. जायते तरेचें कुड्डेपण. आनी हें कुड्डेपण कित्याक? कोण पदवेक लागून कुड्डो जाला, कोण भिरांतीक लागून कुड्डो जाला, कोण हांव खंयचे पार्टीन आसा ताका लागून कुड्डो जाला. जाणा आसतलेच नको आसलेले भाशेन करतात. इतलें की गांवचो MLA पासून वचून म्हणटा मेक रिप्रेजेंटेशन, म्हाका रिप्रेजेंटेशन धाडात. तुमकां कितें जाय कितें नको नाका हें हांव जाणा जावपाक सोदतां आनी मागीर हांव एक्शन घेतलों. कुड्डेपण कोत्ता. जेन्ना लोकान ताका रिप्रेजेंटेशन केल्लीं आसात तीं आजून उगडून, जें कितें आयच्या दुसऱ्या वाचपान म्हणलां उठ न्हिदलाय जाल्यार जागो जा, हें जागृताय आजून घेना. नको आसलेल्या भाशेन करता, खबर नासलेल्या भाशेन करता. म्हणटच मुद्दम कुड्डेपण घेतलां. बरें, ताचीय आनी कारणां आसत, पूण कुड्डेपण आजुनूय दिसती पडटा. तातूंत भितर थोडो लोक आसा ते म्हणटा आयज आमी डबल ट्रॅकिंगाक लागून येवंक ना, आमी फकत तो अंडरपास आसा ताचे पासत आयल्यान. इतलो लोक इतले दीस झुजता, बोवाळ मारता, तेन्ना हे थोडे लोक येवंकूच नात. आनी आतां MLA बराबर येवन म्हणटात आमी अंडरपासाक लागून आयल्यान, डबल ट्रॅकिंगाचेर उलयनाका. तातूंत भितर प्रश्नूय बी तांकां विचारलेले आसात. थंयच्या गांवच्या लोकांनी आपल्या MLAक विचारला तूं डबल ट्रॅकिंगा विशीं कितें म्हणटा? आनी तसल्या वेळार ह्या आवय बापायन जशें केलें आमकां खबर ना. ताकाच विचारात म्हणटा. तसलें करून MLA ओगी कुशीन सरून वयता, वा ताचे सपोर्टर आसा ते ताका घेवन वयतात. भाव भयणीनो, ही ल्हानशी घडणी जी ह्या दिसांनी घडल्या, पूण इतलें कुड्डेपण जें आमकां दिसती पडटा, जंय जे कोण कुड्डे आसात ते आपूण जाणाच म्हणटात. आनी जशें जेजून ह्या फारिजेवांक म्हणलें, ह्या फारिजेवांनी तरी पूण जेजूक विचारलें, गट्स घेतले विचारपाक, आमी कुड्डे बी? तूं आमचे विशीं उलयता कित्याक कितें उलयता? तूं आमचेर आड उलयता, आमकां दुखता मागीर तुवें हे भाशेन उलयत जाल्यार, आमी कुड्डे बी? आनी जेजून तांकां काय बरो जबाब दिला, तुमी जरी तर कुड्डे आसले जाल्यार बरें जावपाचें, तुमकां नदर दिवपाक जाता, जे भाशेन ह्या कुड्ड्याक नदर दिल्या. पूण तुमी म्हणटात आमकां दिसती पडटा, तुमकांच तुमी फटयत आसात आनी कुड्डे जावनूय तुमी कुड्डे न्हय जाल्ल्या भाशेन करतात आनी खरे कुड्डेपणान पडल्यात जाल्यार तुमी पातकांचूच आसात. भाव भयणीनो, हें आयज आमच्या जिविताक आमी लायत जाल्यार आमचे मदलीं कितलीं जाणां कुड्डीं आसात. कितली आमकां आयज म्हायती आसतनाय आमी आयज ओगी आसात. गोंयकार आमी आमचें सोडचें ना, आमी बाराबोर रावतले हांव ना रे, आमचे जायते. आयच्या पयल्या वाचपान असले कुड्डेपणाची खबर आमी आयकता आनी देव ताचे विशीं कितें करता. इस्रायल पोरजेक पयलो राजा नासलो, देव तांकां चलयतालो. आनी ही इस्रायल पोरजा
दुसऱ्या गांवांक दुसरे देश जे आसात तांकां पळयता तांचे राजा आसात आनी आमकांय राजा दी अशें म्हणून ह्या लोकांन मागलोलें आनी सामुएलान तांकां देवाचो संदेश करीत भाशेन दिल्लो पळय देव तुमचो राजा आनी तुमी जरी तर मनशाक कोणाकूय राजा करीत जाल्यार तो तुमची जमीन व्हरतलो तो तुमच्या बायलांक चेडवांक आपल्यो दासी करून दवरतलो आपल्या म्हालांत तांकां व्हरतलो आपल्यो दासी करूंक तो तुमकां सकयल चीट दितलो आपणाक जाय तें करतलो आनी तरी पूण ह्या लोकांन मागलेलें आमकां राजा जाय निबोर मनाची जाल्ली परजा कित्याक आमकां जें दिश्टी पडटा भोंवतणी तें आमकांय जाय पूण भितरलें ओत्मीक कुड्डेपणान भितर सरलीं आनी देव जो तांचो खरो राजा आसलो ताका कुशीन काडून उडयलो आनी देव आमचो काय बरो आयकता ह्या लोकांचें आनी ह्या लोकांक ताणें राजा दिलो पयलो राजा इस्रायलाचो पयलो राजा कोण सावलूक देवान जेन्ना विचून काडलो राजा जावपाक तेन्ना तो वायट मनीस म्हणून विचून काडूंक ना बरो मनीस आयकतलो म्हजें देव सांगता ते भाशेन चलतलो प्रवाद्याचीं उतरां आयकून चलतलो ताका राजा केलो हे भाशेन आमी बीन जेन्ना राजा विचून काडटा आमचे भो करून आमचे आमदार आसात आनी आमचे इलेक्टेड मेंबर्स आसात बरे मनीस म्हण आमी तांकां विचून काडटा आमकां आदार करतलो आमकां पावतलो मेजॉरिटी मेळ्ळो जिखलो पूण सावलूच्या हातांत जशी जशी पदवी आयली तशेंच आपसवार्थीपण ताचे भितर सरलें व्हडपण ताचे भितर सरलें आनी व्हडपणाचें कुड्डेपण आपसवार्थीपणाचें कुड्डेपण ताचे भितर रिगलें दिसती पडना आतां देव दिसती पडना आनी देवाचो संदेशकार सामुएलूय दिसती पडना ह्या पासत सामुएलाचेंय आयकप ना देवाचेंय आयकप ना आपणाक जाय तें करूंक लागलो आनी आपणाक जाय तें म्हणटा तेन्ना पातक वायट जें कितें सारकें ना तें करपाक लागलो आनी असल्याक जे देव भायर उडयता रिजेक्टेड सावलू राजाक देव रिजेक्ट करता आनी सामुएलाक ताणें सांगलें देवान सांगलें चल वच आनी जेसेच्या पुता मदलो एक राजा मागून काड सावलू राजा कसो तसोच आसलो मरूंक ना तो मेल्लो जाल्यार दुसरो राजा काडटा जाल्यार हें समजूंक जाता पूण हांगासर सावलू मरूंक ना जिवोच आसा आनी जिवोच आसतना देव ताका काडून भायर उडयता कित्याक कुड्डेपणान भितर सरलो व्हडपणाचें कुड्डेपण आपसवार्थीपणाचें कुड्डेपण आनी आपले पदवेचें कुड्डेपण ताका देव भायर उडयता आनीक दाविदाक विचून काडटा भाव भयणीनो दावीद राजा कसो विचून काडलो तेन्ना जे आपले नदरेन सामुएलान पडयल्लें त्या प्रमाणे तो समजूंक सोदतालो होच गडे राजा ताचे पयले दुसरे पूत जे आसात तांकां आनी देवान म्हणलें ना मनशाचे नदरेन हांव पडयना पूण म्हजी नदर दुसरी आनी हे नदरेन पडोवन हो जो सगळ्याहून धाकटो आसा जो गडे किरकोळ गोरवांक राखता ताका देव राजा जावपाक विचून काडटा भोव आदीं झुजाक वेचे पयलीं गोलियताक मारचे पयलीं देवान ताका राजा म्हूण मागलो भाव भयणीनो आयज आमकांय देव विचून काडटा जायत्या जाणांक विचून काडटा आनी आमकां विचून काडटा तेन्ना आमकांय होच संदेश भिवपाक नाका कित्याक देव तुका जरी तर विचून काडटा जाल्यार देव तुजे वरवीं जें कितें करूंक जाय तें करतलोच ह्या पासत बागेवन पावलू एफेसकारांक चीट बरोवन सांगता हेच्या दुसऱ्या वाचपान तें आमकां समजूंक भोव गरजेचें क्रिस्त जरी तर ह्या संवसारांत आयला आमचे पासत जाल्यार आमकां काळोखांतलीं काडूंक आनी आमकां काळोखांतलीं काडून जरी तर ताणें उजवाडांत हाडल्यान जाल्यार आदीं आमी काळोखान आसलीं वय आमी मानून घेता आमी पातकाक लागून आदीं काळोखान आसलीं पूण आतां तुमी उजवाडाचीं भुरगीं आदीं जियेल्यात ते भाशेन जियेनाकात पूण आतां जागृत जायात आनी काय बरीं हीं उतरां आयज म्हणल्यात उठ जागो जा न्हिदलाय तर उठ आनी जागो जा भाव भयणीनो ही जागृताय आयज आमकां गरजेची आनी जरी तर आमी जागृत जायना जाल्यार आमी ह्याच कुड्डेपणान काबार जावपाक शकता देखून उजवाडाचीं भुरगीं जावन आमी जियेतले जाल्यार आमचे दोळे उगडून आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें आमी पळोवंक समजूंक एकदम गरजेचें तें पळोवन समजल्या उपरांत जें कितें आमी करपाक जाय हें जें सगळें वायट आसा जेजून म्हणलां हांव नीत करूंक आयलां
आयज न्हीद आसा आमचे भोंवतणी, आयज आमच्या राज्यांत न्हीद आसा, आयज आमच्या देशांत न्हीद आसा. आयज अनीत इतली वाडलेली आसा की जे कोण न्हीद सांबाळपाक आसात तेच पासून न्हीद सोदतात तांकां चिड्डावन उडयतात. आमचो पुलीस फोर्स, आमची होम मिनिस्ट्री पुलिसांक आपणाक जाय ते भाशेन वापरता. कोणूय जरी तर आपलो ताळो उबारता जाल्यार ताचो ताळो बंद करपाक सोदता आनी तो ताळो बंद करपाक ह्या पुलिसांक वापरता, जे खरेपणी आमकां राखपाक सांबाळपाक लोकां पासत आसात. पूण जायते पावटी ह्या वेगवेगळ्या कारणांक लागून हे आमचे पुलीस आसात ते, हे मिनिस्टर आसात तांचे बाउन्सर्स जाल्ले आसात. जायते पावटी हे कॉर्पोरेट्स आसात आनी आपणाक जाय ते भशेन आमचे गोंयचे निसंटन करतात, तांचे बाउन्सर कशे जाल्ले आसात, लोकांचेर आड वेतात, कुड्डेपण आयिल्लें आसा. तर भाव भयणीनो, हें कुड्डेपण पयस जावंक आयच्या स्तोत्र गितान आमी उलो मारला, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आयचो आयतार ताका म्हणटात लेतारे संडे, खुशालकायेचो आयतार. सद्याक आमी आजून पासून प्राचीत काळान आसा आनी प्राचीत काळान हो चवथो आयतार जो आसा पवित्र सभा खुशालकायेचो आयतार म्हूण मनयता. म्हणजे जेजूच्या पुनर्जिवनपणान जी आमकां खुशालकाय जावपाची आसा ती आतांच जावन एक प्रॅक्टीस कशी, एक रिहर्सल कशी. तर आयज खुशाल कित्याक जेजू आमचें कुड्डेपण काडून आमकां काळोखांतली उजवाडाक हाडटा. खुर्सार मरून पुनर्जिवन जावन जेजू हेंच करतलो, आमकां पातकाच्या काळोखांतली काडून जिविताच्या उजवाडान हाडटलो. तर हें आदी फुडेंच ह्या आयच्या आयताराक आमी पळयता. हें सगळें पळयल्या उपरांत, समजल्या उपरांत भाव भयणीनो, आमी खंय आसा काय, कसल्या कुड्डेपणान आसा? आमी आमचे दोळे उगडूंक तयार आसा, आमी देवा लागीं काळजान तावन मागूंक तयार आसा, ओपन दी आयज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड म्हूण. आनी जेजू लागीं जेन्ना मागलें तेन्ना ताणें ताका बरो केलो. आनी हो कुड्डो जो आतां पळोवंक लागलेलो तो 3 पावटी तरी सांगता आख्ख्यो डिटेल्स, कितें केलें, कितें आपली लुती ताणें मातयेन उडयली, ती कालयली, म्हज्या दोळ्यांक लायली आनी म्हाका सांगलें वच आनी सिलोमाचे तळयेन धू. ही आज्ञा जेजूची ह्या कुड्डेपणांतलो भायर सरूंक. आनी ही आज्ञा दिल्ली ती जरी तर ह्या कुड्ड्यान पाडूंक नासली जाल्यार घडये ताका नोदोर येवची नासली. आनी ह्या पासत ह्या कुड्ड्यान सांगलां, हांव गेलो, हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. जरी तर ह्या कुड्ड्या भाशेन भाव भयणीनो आयज आमी उलो मारूंक सोदता, आमचें कुड्डेपण काडून उडय सायबा. तें कसलेंय कुड्डेपण जावं, दोळ्यांचें कुड्डेपण आमकां कोणाक ना, दिश्टी पडटा आमकां सगल्यांक. पूण जें आत्मीक कुड्डेपण आमी घेतलेलें आसा, आमचींच पातकां उडकूंक आमी जें कुड्डेपण करता, हें कुड्डेपण काडून उडय म्हूण जरी तर आमी जेजू लागीं मागीत जाल्यार तो सांगता तें करपाक जाय. आनी पवित्र पुस्तकान आमकां देव सगळें सांगता. ह्या दिसांनी आमी कुमसाराक वेता जाल्यार कुमसारांतूय आमकां एडवायस मेळटा. देवाच्या उतराचेर नियाळ जाता तितलेय पावटी कितें करचें कितें ना करचें आमकां हो संदेश मेळटा. म्हणजे वच आनी तें तळयेन धू. आयज आमकां ही तळी म्हणल्यार आयज हें पुस्तक, पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तकान वच आनी तुका धू, वाच आनी तें वाच, तें समजून घे आनी तुज्या जिविताक लाय, नोदोर येतली. आयज ही तळी म्हणल्यार आमकां पवित्र मिसाची भेट, हे संस्कार जे जातात आनी दर संस्कारान, भोव पवित्र संस्कारान जेजू आमकां आजीर जाता. तातूंत आमकां धुवन काडपाक आमकां तो पाठयता. कसल्या मनान आमी मिसाक येता? मिसाक आयल्या उपरांत, हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत, घरा गेल्या उपरांत आमी हें कितलें आमच्या जिवितान घालपाक इल्लोसो तरी प्रयत्न करता हें कुड्डेपण काडून उडोवंक. आनी खेरीत तळी आमकां हो संदानाचो साक्रामेंत, कुमसाराचो साक्रामेंत. आतां येता त्या सुमानान आमचे फिरगोजेन कुमसारां आसतलीं जाल्यार कुमसाराच्या साक्रामेंतान जेन्ना आमी येता तेन्ना आमी आमकांच धुवंक. हेच भाशेन ताणें माती कालयली, म्हज्या दोळ्यांक लायली आनी म्हाका म्हणलें वच आनी धू. आनी धुयल्या उपरांत म्हाका आतां दिश्टी पडटा. भाव भयणीनो, ही दिश्ट आयल्या उपरांत निमणे सुवातेर नोदोर मारया ह्या कुड्ड्यान कितें केलें. हे दुसरे जे आसात ते सगळे जे कुड्डे न्हूय आसले ते कुड्डेपणां करतात. पूण जाल्यार हो मनीस जाका जेजून बरो केल्लो तो आपलें कुड्डेपण सोडटा. एकलोच उबो रावन ताणें म्हणलें, ओय हांव कुड्डो आसलो, हांवूच तो,
जो पयलो कुड्डो आसलो भीक मागतालो आनी आतां दिसती पडटा तो हांवूच तो, भिवूंक ना सांगूं. त्या उपरांत तेंय सांगूंक भिवूंक ना, कोणें बरो केला? जेजून बरो केला, हेंय सांगूंक भिवूंक ना. आनी जेन्ना जेजूचेर आड हे फारिजीव आनी धर्मशास्त्री उलयताले, लोक आड उलयतालो, तेन्ना तो एकलो उबो रावलो सांगपाक, जरी तर तो वायट मनीस आसलो, पातकी मनीस आसलो, जाल्यार जें कितें ताणें म्हजे सवें केलां तें ताच्यान करूंक जायनासलें. असलें काम पातक्या मनशाच्यान करपाक जायना. तो देवाचो अभिशिक्त जावपाक जाय. जेजूक भेटोनासतना, जेजू लागीं उलयनासतना हे जें आपणा सवें जें कितें बरें केल्लें तें पळोवंक ताचे काळजाचेय दोळे, मनाचेय दोळे उगडले. जेन्ना जेजून ताचे कुडीचे दोळे उगडले तेन्ना, आनी तें उलोवंक एकलो जाल्यार आपली आवय बापूय आपणा बराबर नात, तीं भियेल्लीं आसात. हेंय जाणा जावन ह्या मनशान सांगलें, वय होच अभिशिक्त जावपाक जाय. आनी जेन्ना जेजूक मेळ्ळो आनी जेजू ताचे लागीं उलयलो, तेन्ना जें कितें ताणें म्हणलें काळजांत तावन, जी आशा आसली, ओपन दी आयज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड, आय वॉन्ट टू सी यू, हांव तुका पळोवंक सोदतां. जेजू जेन्ना खरेपणी मेळ्ळो तेन्ना ताचे मुखार सरपटलो आनी ताका ताणें नमस्कार केलो, मानून घेतलो. वय सायबा, हांव मानून घेतां, हांव विस्वास दवरतां. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां ह्या आल्ताराचेर नव्यान दिसती पडटा, आमच्या काळजान नव्यान येता. वेगवेगळ्यो घडण्यो ज्यो आमच्यो घडटात तातूंतय आमकां हो जेजू मेळटा, जाल्यार आयज ताका पळोवंक आनी ह्या मनशा भाशेन विस्वास दवरूंक आमी तयार जावया आनी आमचेंच अर्पण ह्या आल्ताराचेर करुया.